सांगेच्या आयआयटीत गोयच्या विद्यार्थ्यांक राखीव सुवातो दवरात. दक्षिण गोयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान गोंय सरकाराकडे मागला. पत्रकार परिशदेंतल्यान ताणें ही मागणी केल्या. आमची आयआयटी सांग्यावेली कोण म्हणटा ना ती येवपाक जाय. हांव खुशाल आयल्यार पूण आमकां रिजर्वेशन जाय नाजाल्यार आमकां नाका. सगळीं भायर भुरगे इंग्लीश शिकपाक एट द कॉस्ट ऑफ बोन्स 5-7 लाख जमीन थिंगा फार्मर्स आसात तांच्यो. पयर उगे मिटींग जालें आनी थिंगा ग्रामसभा लास्ट एनी अदर बिजनेस म्हणटात ताजेर पळोवन काडल्यानी ती जाय म्हणली. असली जेन्ना इश्यूज आसात ते एनी अदर बिजनेसाचेर हाडप न्ही. हें सारको पॉयंट घाल्या सो गांवच्या लोकांक येयली आनी लोक मागीर तांचे कितें आसा ते म्हणून ते आपले उलयतले. ते कोण एमएलए 2-3 मनीस जाल्ले तांकां इंटरेस्ट ना, तांचे बाट वचना, तांचे कांय वचना. तोस्तांगेर ओपिनियन घेवपाक नाका, गांवचे ओपिनियन दिया. आनी हांव सरकाराक सांगूंक सोदतां इतलो ते थिंगा नाशिल्ली. भायले लोक येवन शिकली तांचे बराबर आमले शिकपाक जाय. नो रिजर्वेशन आमकां कित्याक गरज.